कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गाव वाटोवपा खातीर गरज पडल्यार विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचो निर्णय मुळगावच्या लोकांनी घेतलो। मुळगावच्या श्री केळबाई देवळात जाल्ले हे सभेक पंचायत मंडळा सयत शेतकार आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले। एक तर मुळगावची घरदारां, देवळां, शेताभाटां, सैमीक उदका स्रोत मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात, नाजाल्यार 2021च्या प्रादेशीक आराखड्या प्रमाण मायनिंग सुरू करात असो निर्णय हे बसकेंत जालो। मायनिंग विशयाचेर फाटल्या मंगळारा पणजे उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत एक जोड बसका जाल्ली, मात ते बसकेत ठोस निर्णय जावंक नाशिल्लो। आमची पणजे कलेक्टरान आमची मिटींग ठरयल्ली, तशें आमी तांकां आश्वासन दिल्लें की आमची मिटींग जी आहा ती शेनवारा आमी घेता। लोकांक, आमच्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक आमचे जे विचार आहा ते सांगता की हेच्या फुडें कितें करचें, कशें खंयच्या हेच्या झोनाचेर आमी रावचें। त्या प्रमाणे आमी 2021चो RP जो गव्हर्मेंटान हे केला त्या हेजेर आमी रावन हे मायनिंगेची बाउंड्री मार्क करपाचें ठरयल्लें आसा सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मार्फत। तशेंच जर हे जायना आमचें, कोणूच आमचें आयकोंक पळयना, कलेक्टर जावं मुख्यमंत्री, हांव तरी तांकां रिक्वेस्ट करता, नाजाल्यार आमची विधानसभेचेर मोर्चा व्हरोन सुद्दां आमी आमचे मागणे मान्य करपाक आमी फुडें फाटीं सरचे ना। सगळ्या शेतकऱ्यांक घेवन विधानसभेचेर आमी मोर्चा व्हरतले आनी आमच्यो मागण्यो मान्य करतले, इतल्या ह्या विचाराचेर आमी आयज ठाम आहा। विधानसभेचेर केन्ना मोर्चा व्हरतले? विधानसभेचेर आयज आमी फाल्यां पर्यंत आमची मिटींग घेतले, प्रत्येक गांवकारांच्या शेतकऱ्यांच्या सगळ्यांची एकवट करून मिटींग घेतले आनी फुडली आमची कारवाय केन्ना वचपाचें विधानसभेचेर ते आमी ठरयतले। कलेक्टरा कडेन मिटींग जाली, पयलीं दोन कलेक्टरा कडेन मिटींग जाली, तेंचे कडेन आमकां कांय डिसिजन जावना। सो तेन्ना भिमनाथ सरान आमच्या कडेन मिटींग घेतली, तेन्ना ती फुडें सरान आमच्या गांवा खातीर करपाचें ठरयलें। त्या प्रमाणे तेणेन पणजे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन आमची मिटींग दवरली कंपनी बरोबर। थंय आमचे जे पॉयंट्स जे आमी मांडले ते आमकां गांवा समोर मांडपाचे आसले, तेंचे डिसिजन आमकां जाय आसले की तुमकां बाबा कितें फुडें सरून आतां आमी कितें करूं, ते 50 मिटर बफर झोन धाडल्या म्हणटा कितें करूया, तुमी रेडी आसा, हे आमकां गांवा कडेन डिसिजन जाय आसलें। म्हणजे तेंचे म्हणणे, तेंचे विचार कितें ते आमकां कळपाक जाय आसलें, म्हणून आमी हांगा गांवा कडेन ताची मिटींग घेतली। सो गांवाचें अशें म्हणणें आहा की आमकां 50 मिटर बफर झोन नाका, 100 मिटर बफर झोन जाय, नाजाल्यार 2021 जो RP आसा न्हू त्या रिजनल प्लॅनाचेर आमी ठाम आसा आनी आमी पंचायत पळयत तर त्या रिजनल प्लॅनाचेर आमी ठाम आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।